माकडताप हे दुयेंत 70तल्यान सुरू जाले ते आता पत्रादेवी वाठारांतूय पसरूंक लागला। ह्या दुयेंताचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपाक समाजात जागृताय हाडप म्हत्वाचें आसा म्हूण सोमारा पर्यटन मंत्र्यान पशुसंवर्धन, रान आनी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका आपयली। पंचायत पावंड्यार ह्या विशीं जागृताय हाडपाक जाय म्हूण मंत्री आजगांवकर उलयला। अर्डेक्सको खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। माकडताप हो 70तल्यान आमचे पत्रादेवी आयिल्लो। पत्रादेवी कमीत कमी 25 काय 26 कितले माकड मेले, त्यांचो बंदोबस्त तेंच्यांनी केला। आता आमी हे तिनी टिमी आज हांगासर मिटींग आपयल्या, एनिमल हजबंडरीची, फॉरेस्टाची आनी हेल्थाची। आनी तिगांकय आमची सूचना आसा की हेज्या बद्दल तुमी कितें अवेरनेस करता, कसो हो माकडताप म्हणटो नस जावचो आनी कोणाक जावचो न्ही हेजे बद्दल कितें उपाय केला, हेजे बद्दल आज ही खास मिटींग आमी हांगासर दवरलेली आसा। तेंचे खुबशे सजेशन आयल्यात आनी तिगूय टीम मेळून हेंच्यांनी लोकां भितर अवेरनेस करचो, लोकांक ट्रिटमेंट दिवचो, वॅक्सिना खातीर तांकां सगळ्यांक दिवची, सगळ्या लोकांक म्हणजे जे वाड्यार आहा तांकां दिवची। तेजे खातीर ते भिवचे न्ही म्हणून शाळेंनी जाता तितलो हें जावचो तेजो प्रकागंड, आनी तसोच हर एक वाड्यार गांवांनी मिटिंगी घेवच्यो आनी लोकांक सांगचें। काही लोक ते वॅक्सिन घेवपाक ते भितात, इंजेक्शनां घेवपाक, पण तेजे बद्दल तांकां कांय जायना हें ह्या लोकांनी सांगपाक जाय, दोतोरांनी सांगपाक जाय। हालां तेजेर चड हें जातलें अवेरनेस आनी ह्या हेजे आमचे दुयेंसाची मुक्ती मेळची हो आमचो जाता तितलो प्रयत्न। वॅक्सिन आतां सद्या सगळे जाता तितले हा म्हणटो आपल्या कडेन, पण लोक मुखार सरपाक जाय ती घेवपाक, म्हणून हेजे बद्दल मातसो प्रचार बरो जावपाक जाय। तेज्या खातीर आमी पंचायत लेवलाचेर तांकां मिटींग घे म्हटल्यात। आतां तेजे भितर टॅक्निकल तितलें आमकां म्हायती ना, पण हांकां म्हायती येतात ना अशें तेजे भितर, आनी हेजो कसो बंदोबस्त करपा जाय तो तेंच्यांनी ठरोवपाचो आनी तें करपाचें। म्हाका आमचो एक मनीस हेजे भितर मेल्लो नाका, त्या लोकांचें लुकसाण जाल्लें नाका, तेज्या बद्दल हेंची जबाबदारी आसतली, हे जबाबदार आसतले आनी तें कशें नश्ट करप आनी तेजे भितर लोकां भितर कशी म्हायती पावप हें हेंच्यांनी ह्या तिनी डिपार्टमेंटान पळोवपाचें आनी फॉरेस्टान तेजी लीड घेवपाची, कारण फॉरेस्टा वयल्यान हें चालू जालां म्हणून फॉरेस्टान लीड घेवपाची आनी हेंचो सगळ्यांचो ह्या दोनी डिपार्टमेंटचो उपयोग करून घेवपाचो। तेंचे कडल्यान कितें जाय तें म्हाका सांगपाचें, तें खंय कमी पडटा जाल्यार म्हाका सांगपाचें, तेजे बद्दल तांकां सगळें कितें दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आनी हांव तें दिवपाक तुमकां हें आहा जबाबदार आसतलो, पण हांगा खंयच कमी पडपा जायना आमी।